पुराय भारतात नीट निकाला उपरांत रजिस्ट्रेशनाक सुरवात झाल्या, मात गोंयांत निकालाच्या 1 म्हयनो पयलींच रजिस्ट्रेशन बंद केलां. भुरगीं 23 जूनाक नीट रिजल्टाक राविल्लीं म्हूण रजिस्ट्रेशनाक कळाव केल्लो, मात आतां रजिस्ट्रेशन बंद जाल्ल्यान भुरगीं चाळवलीं. वर्स पिड्ड्यार वचूंक दिनासतना शिक्षण मंत्र्यान तांकां न्याय दिवचो म्हूण मागणी ते विद्यार्थी करतात. RDX गो खातीर परवरेच्यान गौतम शिरोडकार. लोकांक आमकां सगळ्यांक दिसलें की एडमिशन इज बेस्ड ऑन नीट. सगळे कडेन इंटरनेटाचेर सगळे कडेन तेच वर्डीक आसले. इवन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दॅट. सो ऑल द पीपल वेटेड फॉर नीट रिजल्ट आनी नीट रिजल्ट आयलो 23 जूनाक. आनी जेन्ना आमी अप्रोच केलो DT इन फॉर एडमिशन, दे आर टेलिंग अस दॅट एडमिशन दे हॅव क्लोज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन 26 मे. हाव एट ऑल इट इज पॉसिबल की रिजल्टाच्या एका म्हयन्या पयलीं हे लोक कशे क्लोज करूंक शकता. आणि ते आता तेंच्यांनी आमचो फॉर्म घेवपाक डिनाय केलो. ते म्हणले वी कॅनॉट कन्सिडर बिकॉज वी क्लोज डावन अवर प्रोसेस. त्यांच्या प्रॉस्पेक्टाचेर क्लियरली मेन्शन आसा की इट इज GSET म्हणून. आणि थंय एक बारीक अक्षरान बरयल्लें आसा की नीट पीपल सबमीट B2 फॉर्म म्हणून. वी आर लुकिंग एट द हेडिंग ना, GSET काउन्सिलिंग, GSET एडमिशन्स. वाय नीट पीपल शूड अप्रोच टू देम. आता ऑलमोस्ट 100+ स्टुडंट्स आर देर. मोस्ट ऑफ देम आर रिपीटर. तेंच्या स्कुला कॉलेजीचे कडेन काय कॉन्टॅक्ट ना. जे भुरगे कॉलेजीन ना तांकां कॉलेजी कडेन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी. जे रिपीटर आसा तांचें कितें, तेंच्यांनी आपली 2 वर्सां ऑलरेडी वगडायला. नवोदयाचे एक CBSE लोकांचे कितें जालें, तेंचे आणखी वर्स्ट केस आसा. तांचें कितें जालें की त्यांचो रिजल्ट CBSEचो 12वाचो रिजल्ट येयलो 28 मे. आणि आफ्टर 28 मे when they approach to DT for admission, DT is telling them you people are late, we have closed down at 26 May. 2 दीस पयलीं क्लोज केला. हो खंयचो रूल? ते सगळ्या भुरग्यांचे करियर आणि 1 वर्साचे तेंचे पिड्यार करून अख्खे लायफ पिड्यार करपाचो तेंचो हे आसा. यू कॅन ऑलवेज टेक अ डिसिजन नो. देर आर मोर दॅन 100+ स्टुडंट्स आर देर. आणि लेट सबमिशन फॉर्म आसा. अजून काय मेरिट लिस्ट भायर सरलेलें ना. आमी तुमकां मेरिट लिस्ट फिडल कर म्हणिना. आमी तुमकां इतलेंच सांगता की बाबा वी हॅव अप्रोच टू यू वीच अदर ऑल स्टेट एंटायर इंडिया हॅज डन इट. एंटायर इंडिया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, खंयच्याय तुम्ही हितून पळया, सगळ्यांनी आपलें रजिस्ट्रेशन 28 जूनाक स्टार्ट केलेलें आफ्टर नीट रिजल्ट. नीट रिजल्ट वॉज ऑन 23 जून. आणि फक्त गोंया एकूच स्टेट अशी आसा जेंच्यांनी एका म्हयन्या पयलींच तो आपलो रिजल्ट काबार केलो. सो नाव वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग हिम, प्लीज आमचो तुमी तो फॉर्म कन्सिडर करपाचो. आमी फक्त लेट सबमिशन आसा, व्हडलें कांय ना. जी तुमची फायन आसा ती लाया आमकां. 11 तारखेक तुमचो मेरिट लिस्ट येवपाची आसा. इन दॅट मेरिट लिस्ट लेट अवर नेम कंप्लीट, नेम शूड बी अपियर देर. आणि जे कितें आमकां एडमिशन आसा दॅट शूड बी बेसीस ऑन द मेरिट लिस्ट. वी आर नॉट डिनायींग ऑन दॅट. फक्त आमी लेट सबमिशन फॉर्म आसा तेच्या खातीर तुमी आमकां इतली व्हडली पनिशमेंट दिवं नाका न्हू. नाव आतां आमी वचून विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर ताका आमी मेळ्ळे. तो म्हणटा दीस इज नॉट फॉर माय मिनिस्ट्री. ही इज नॉट अ एज्युकेशन मिनिस्टर. एज्युकेशन मिनिस्टर इज मनोहर पर्रीकर, CM. आतां आमी तेणी आमकां एक अश्युरन्स दिला की आपूण CM कडेन उलयता, आपल्याक एक कॉपी तुमी दिया आनी ही वील स्पीक. बट इट इज जस्ट अ इनफॉर्मल स्पीक आहा तें. सो आमी आतां CMक मेळपाक वयता. ताका आमी हंबली रिक्वेस्ट करतले. आनी समजा CM कितें एक्शन घेता जाल्यार बरें आहा. फायनली तो गोंयचो CM. ही शूड लूक आफ्टर द पीपल. जे DT बी जे कितें तेंच्या करतात ते बरोबर आहा काय ना हा जज करपी तोच आसा न्हू. वी कॅन ओनली गो अँड रिक्वेस्ट हिम.